नमस्कार. आयच्या डिबेटाक तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा तो अलायन्साच्या प्रेशरा लागून सरकार जाय नाका त्यो सगळ्यो मागण्यो आपल्या अलायन्स पार्टनरांच्यो मान्य करता काय कितें आनी कितली अलायन्स पार्टनरांच्या दबावा सकल हें सरकार चल्लां आनी खरेंच चल्लां काय कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात गोंयाचे नामनेचे पत्रकार आनी गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब लोलयेकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि मडगावच्या रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत बाब नायक. तिसरे आसात म्हणजे बरोबर काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडारी आणि आमदार अलेक्स बाब रेजिनाल्ड. आणि चौथे आसात भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नाईक. जेव्हा सुरुवात तुमचे कडच्यान करता मागीर राजकारण्या मारया. विशय हा की चड दबावा सकयल्यान सरकार अवाजवी जशी मागणी असतात त्यो अलायन्स पार्टनरांचे मान्य करता अशें दिसता पळयल्यार. 2 गोष्टी असतात म्हाका दिसता की दबाव आसाच. कारण 13 आता 14 जाले ते 13 आमदारांनी आता 14वा लागलो विश्वजीत जागीर की ते घेऊन ज्यांनी सरकार केला तांकां 6-7-8 आमदार भायले घेवचे पडटा. सो तांचो दबाव आसतलो हो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. त्या प्रमाणे तो दबाव आसाच ना अशें म्हणचना. इवन दत्तप्रसादय ना म्हणूंक शकचो ना. सो तो दबाव कितको घेवचो मुख्यमंत्र्यान हो ताचो प्रश्न आसा ऑफकोर्स. पूण म्हाका दुसरी एक गोष्ट दिसता की दबाव आता गोवा फॉरवर्ड आसा, MGP आसा, अपक्ष आसा, दबाव आसाच आसा. त्याच्या पर्यंत ते हाडटा. आमी दिसता आमकांय दिसता नवेच विशय येता एकदम. खंयची तरी PDS हे काड किंवा आनी कितें तरी काड असले विशय येता. हे सगळे चालू असताना म्हाका दिसता की हो दबाव सुद्धा खंय तरी असो स्टेज मॅनेज बी काही बाबतीन आसूं शकता काय कितें की तुमी घाला प्रेशर अशे तरेन आसा काय कितें. मे बी एक डिस्कशनाचो किंवा डिबेटीचो हो एक पार्ट आसूं शकता. एक गजाल दिसता की दबाव जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक असो दबाव असता की एक राज्याच्या हिताच्या दृष्टीन निर्णय घेवपा खातीर दबाव आणि दुसरो फक्त पॉलिटिकल कंपल्शन सॅटिस्फाय करपा खातीर दबाव. सध्याचो जो दबाव आसा तो खंयची कॅटेगरी भितर पडटा? एब्सोल्युटली राज्याच्या भल्याचो कसलोच दबाव म्हाका हातून दिसना. विशय तसो दिसना की म्हाका कितें जाय, म्हाज्या पार्टीक कितें जाय, म्हाज्या लोकांक कितें जाय इतलेंच दिसता. देर इज नो हे राज्याचे हित बी म्हाका दिसना अजून तरी समोर आयला अशें हातूंच्यान. हेच जाल्यार मातशें बरें जातलें गोंयच्या दृश्टीन. अलेक्स बाब, आय फुली एग्री की लोकांक बऱ्याक एक तर निर्णय ना तो. सेकंड थिंग, देर आर 2 इश्यूज. हितून 2 इश्यू आहा. एक इश्यू म्हणल्यार कितें, पर्रीकर बाब इज व्हेरी गुड इन प्रॉमिसीस. वॉट ही हॅज प्रॉमिस्ड द अलायन्स पार्टनर्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. I'll give one example. In 2012, पोर्टफोलियो कॉर्पोरेशन 30 पी असली पण 300 लोकांक प्रॉमिस केलें चेअरमॅन ऑफ. सो किती प्रॉमिस केलें तें हांव जाणा. सो प्रॉमिसीस आय डोंट नो वॉट अलायन्स पार्टनर्स आर प्रॉमिस. दिस इज वन पार्ट. सेकंड पार्ट, and you alliance partners, I want to tell you, go on demanding from him. Why? Because they helped him make the government. The government जायना आहलें ना जाल्यार backdoor entry घेतली तेणें. He had no majority. He is not a single largest party. Second thing, he has told his people, you want government or you want opposition? So workers have told him, give him government. So he has to face all the music. Now I am telling again, reiterating, alliance should demand more from him because he has told his workers. Third, he has told his MLAs, you want portfolios, you want ministers or you want government? So they have told him, I want government. So I feel that alliance partners can demand whatever they want from him. तुम्ही म्हणता कोणाकच बीजेपीच्या भितरल्यान टीका करपाचो अधिकार ना. अधिकार ना कित्याक हो गव्हर्नमेंट पडे हा तो सत्तेर रावपाचो गव्हर्नमेंट लोकां फायद्याक गव्हर्नमेंट न्ही. ओके. प्रशांत बाब, एक गजाल जाता की परत गोवा फॉरवर्डाचें नाव येता जेन्ना ह्यो डिमांड्स येता तेन्ना. कारण लास्ट MGचे सुद्दां म्हणपा लागले सुदीन आमचे खातीर चड कांय करत ना, विजयाक पळय, विजय सगळ्यांचे आपल्याले करून घेता म्हणून. इतल्याचेर परिस्थिती पावली. सो नाव येता तुमचें. ते मागीर आतां इवन जॉब कॅन्सल करपाचें प्रकरण आसूं जाल्यार थंय दयानंद मांद्रेकार उलयलो कारण तुमच्या मंत्र्यान आपल्या डिपार्टमेंटांतले जॉब कॅन्सल केले. PDAचो विशय आसूं, परत मायकल लोबो आनी ते उलोवपा लागले सेम विशय. सो सगळ्यांत व्हडलो जो दबाव सरकाराचेर हाडटा तो तुमी हाडटात. तुमकां कितें दिसता, यू आर एंटायटल्ड फॉर दीस प्रेशर? एक म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड ही हो पक्ष जन्मा येतसन्न सगळ्यांचेर दबाव आयलात. आमी आमच्या सुरवातेकच दबाव आयलो. पयलीं BJPचेर दबाव आयलो कित्याक आमी BJPचे 2 मंत्र्यांक उडयले. काँग्रेसीचेर दबाव आयलो. काँग्रेसीचेर जर दबाव आयलो नाशिल्लो ते जर शाणे आशिल्ले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता चित्र वेगळें आसता आशिल्लें. आज रेजिनाल्ड जो म्हणटा पळय ते गव्हर्नमेंट जावपाचें, पण गव्हर्नमेंट तुमकां लागून जालें ना.
गव्हर्नमेंट काँग्रेसीचें जर जालें ना गोंया भितर बिकॉज यू अलोन अँड युअर पार्टी बॉसेस आर टू बी ब्लेम्ड वाय दीस गव्हर्नमेंट डीड नॉट टेक प्लेस. आतां जसो ढवळीकारान जें म्हणलें पळय हांगा, नॉट MG ढवळीकर, संजयान म्हणलें पळय न्ही, की म्हाका दिसता की व्हेरी फॅक्ट दॅट की गोंयकार आनी गोंयकारपण हें सेंटर स्टेज येवप इट सेल्फ इज अ बिगेस्ट अचिवमेंट ऑफ दीस गव्हर्नमेंट. कांयच अचिवमेंट ना म्हणटा पळय न्ही, दॅट इट सेल्फ इज अ बिगेस्ट अचिवमेंट. आनी तो जर फोकल पॉयंट जर करून घेवन गेले जर जायत आमी, जाल्यार म्हाका दिसता की खुबश्यो गजाल्यो सहज जातल्यो. पण हो जो दबाव हाडटा तुमी ते मागीर PDA खातीर आसूं किंवा गव्हर्नमेंट जॉब कॅन्सलिंगा खातीर आसूं, तुमकां दिसता इट इज जस्टिफायड? In a coalition dharma, there are certain things which are mutually agreed. काही गजाली म्युच्युअली अग्रीड असतात म्हणूनच आम्ही तर बरोबर असतात. सी सेकंडली वी आर अ इंडिपेंडंट पार्टी. वी हॅव नॉट मर्ज अवर आयडेंटिटी इन BJP. गोवा फॉरवर्ड इज अ पार्टी अँड इट स्टँड्स एज अ पार्टी टुडे. सो गोवा फॉरवर्डाच्यो काही कमिटमेंट्स, काय आमचो मॅनिफेस्टो आम्ही आशिल्लो बिफोर इलेक्शन्स. We had promised to the people. So we have to go ahead with our manifesto. In that गोंयकारपण is a prime thing which we had promised. नोकऱ्यो गोंयकारांक, बाकीच्यो गोंयकार रिलेटेड ज्यो इश्यू आशिल्ले पळय. सो आय थिंक वी आर नॉट डुईंग एनीथिंग रॉंग. इन फॅक्ट वी आर फायटींग फॉर अवर रायट. वॉट गोवा फॉरवर्डा जें दिसता पळय, गोवा फॉरवर्डाच्यो ज्यो मागण्यो आहा पळय त्यो परस्यू करप म्हणल्यार म्हाका दिसता हें दबाव वाडप. आमी आमचें काम करता. एक गजाल आसा की दत्तप्रसाद, तुमची भितरल्यान पयली फावट बरेच खतखतपा लागला. तुमचे लिडर्स ओपनली उलोवपा लागल्यात. जॉबांची इश्यूंचेर तर माजी मुख्यमंत्री सुद्दां उलयले. सो देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ ग्रोईंग डिस्कंटेंट विदीन द पार्टी की तुम्ही गरजे परस चड गजाली आपल्या अलायन्स पार्टनरांच्या आयकता म्हणून. नॉट रियली, अशें कांय ना. सी वी आर अ बीग फॅमिली. एके फॅमिलीन 2 जाण भाव. सो दॅट्स केन्ना केन्ना फॉर सम टायम तांच्या भितर कितें डिफरन्सीस आसतले. ते कोणशी फॅमिली का शेजारी? गोवा फॉरवर्ड एज ऑफ नाव जशें ताणें म्हणलें गोंयकारपण हाज्या अंडर आमी जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केला. सो डेफिनेटली वी आर अ फॅमिली. आनी इट वॉन्ट बी अ शेजारी म्हाका दिसता आमी रेजिनाल्डाक म्हणपाक जाता. बट लेट अस बी सिरियस अबाउट इट. पळय सी, ऑनरेबल CM इज एक्सपिरियन्स्ड इनफ. ही नोज हाऊ टू टॅकल सच सिट्युएशन्स. He has handled this situation when we had only 10 MLAs in 2000. And he knows how to tackle this situation with 14 MLAs. आणि दुसरें जशें आमचे बाब प्रशांत नायक आसा, 10 MLAs आसले तेन्ना ताजी लास्टाक कितें जालें तें खबर आहा त्या सरकाराचें. मागीर आमी फुडें 14चेरूय आयले, 21चेरूय पावले, 13चेरूय आतां आसा. परते फुडें कशें 21चेर येवंक जाय तें बीन आमकां खबर आहा. दुसरो जो मुख्य विशय आसा, आमचे अलायन्स पार्टनर्स बाब प्रशांताची पार्टी गोवा फॉरवर्ड तशेंच MGP हांकां पूर्ण अधिकार आसा तांचो तांच्या खातीर कितें डिमांड करपाक जाय तें. एंड इट इज द रायट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. जें कितें दिवंक जाय ही नोज वॉट टू गीव, ही नोज वॉट नॉट टू गीव. आनी इफ इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा जें कितें जाता, इफ इट्स गूड फॉर गोवन्स, वाय नॉट. हें रजावंक पडटा तुमकां? ते खंय आसा काय दिसता म्हाका. सोदचें पडटा सध्या. प्रशांतय म्हणटा गोंयकारपण बी ताच्या खातीर आसा. बरोबर, तांणी घोशणा दिल्ली पयलींच्यान ते म्हणत आसा आनी आतां BJPनी ती एडॉप्ट केल्या गोंयकारपण. पूण म्हाका दिसता की आतां पर्यंतच्या सरकाराच्या 7-8 म्हयन्याच्या कारभारान म्हाका दिसता की ते सोदचें पडटा म्हणून. सो खंय आसा ते गोंयकारपण किंवा गोंयकार? He made an allegation कि Congress party to be blamed. I want to tell him. तुम्ही वजून ताजेर झगडनाका. No, he said it. One second. He has gone against his principles. He won on an anti-BJP platform. Don't blame the Congress. This is one part. Second part of his common minimum program तुवें आजून देखून तुवें बरो ऑफिशियली केलो ना. अनऑफिशियली तुमी भितरल्यान कितें प्रॉमिस करता तें आमकां खबर ना. आनी इंट्रस्ट इन द पीपल ऑफ गोवा म्हणटाय तो बेसिकली PDA म्हणटाय ती पिडा in the interest of Goa. I want to ask you, is it in the interest of Goa? Can I reply? Yeah, okay. जशें PDA जसो तो म्हणटा तो चेअरमॅन आशिल्लो हा PDA. Yes. सो तेन्नाय पळोवपाक जाय कितें खूब चेअरमॅन आशिल्ले PDAचे. सो जशें PDA आसा पळय आतां म्हणटा. सो वॉट एवर इज हॅपनिंग इन द PDA, म्हणजे तालिगांव इज ऑलरेडी इन द PDA. देर आर जस्ट सम फ्यू नेबरिंग एरियाज ज्यो भितर एड करप चल्ल्या. आणि PDAचे जे कितें विशय आसा, आय डोंट थिंक इट इज न्यू टू तालिगांवकर्स. आय हॅव बीन व्हेरी वोकल एज माय तालिगांव BJP प्रेसिडेंट
वॉट एव्हर माय तालिगांव इश्यूज आर. बट व्हेरी फ्रँकली एक गजाल आसा की इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा और इन द इंटरेस्ट ऑफ तालिगांवच धरया, डू यू फील बायफर्केशन ऑफ पीडीए इज इन द इंटरेस्ट ऑफ तालिगांव? पळय आता गव्हर्नन्सा Now don't talk as a spokesperson of the no, BJP. let me be very clear. Let me be very clear. Let me be very clear. Yeah. But Prashant also is sitting right next to me. Is bifurcation of PDA in the interest of Taligaon, where you are working? Taligaon already is under a PDA. So Taligaon फाल्यां bifurcate केलें किंवा करूं ना, ताजो probably even let me go further. ताजो चेअरमॅन रेजिनाल्डाक केलो किंवा प्रशांताक केलो किंवा मायकल आसा, आमकां तो कांय फरक पडपाचो ना. ताळगांवकारांचो जावपाक शकता आयकून घे. ताळगांवकारांचो एकूच विशय आसा आनी जो म्हजो प्रमुख विशय आसा की वी आर कन्सर्न्ड अबाउट आवर फिल्ड्स. तांचो जो सिंबॉल आसा कोकोनट, वी आर कन्सर्न्ड अबाउट आवर कोकोनट ट्रीज बींग कट. आनी जशें ताणें म्हणलें गोंयकार गोंयकारपण, आय knowing Vijay Sardesai, I know one thing for sure: Vijay will not do anything such which is going to destroy my fields, which is going to destroy my coconut trees. ताणे केदो व्हडलो विशय काढला. आज तालिगांव कित्या खातीर वळखता लोक फाटली काही वर्सां की ओन्ली फॉर बिल्डिंग्स, कन्स्ट्रक्शन. खंय आसा तूं म्हणटा ते खंय उरला ते नाल श्रीफळ म्हणा किंवा नाल म्हणटा ते खंय उरला, माड खंय उरल्या, शेतां खंय उरल्या की बॅरन लँड करतले. आम्ही विषय किती घेतला, आम्ही विषय घेतला की वेदर ऑल दिस प्रेशर दॅट इज देअर ऑन द गव्हर्नमेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स. बायफर्केशन ऑफ पीडीए, Taligaon or no Taligaon, is it in the interest of the state? Very clear question. See, this decision probably the government has to decide. But decision एक झाले. Is it in the interest of the state? Your party believes that it is in the interest of the state. As Bharatiya Janata Party Taligaon is concerned, saving our fields is definitely in the. You are not giving me a clear answer. See, I am giving you a very clear answer. Who is on the chair doesn't matter. Saving the field, saving our coconut trees matter. You are okay with bifurcation? And see, I'm not saying I'm okay with bifurcation or I'm not okay with bifurcation. My thing is very clear. I am okay with any person who is going to save my fields. Okay. कॉन्क्रिटायझेशन जाय जाल्यार मागीर आंदोलन करतले तुम्ही? डेफिनेटली करतलो. तालिगांवाचे डेफिनेटली करतलो. लेट मी बी व्हेरी लाउड अँड क्लियर. विरुद्ध करतले. कोणी असो स्वतःच्या सरकारा विरुद्ध करतले. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. बायफर्केशन is not my issue. Concretization जशें ताणें म्हणलें, saving my fields will be our top priority and knowing Vijay Sardesai, जशें गोंयकारपण जो विशय आसा, he is not going to allow that. जर फाल्यां जालना जाता, will you agitate against your own government? I don't think that situation will arise. I have faith in Vijay. I have faith in Vijay की तो जेन्ना हांव ताचे कडेन वतलो की आमची शेतां राखपाक जाय, विजय ती पुरोवपाक दिवचो ना. Then I'll go to Prashant. तालिगांव हा ती म्युनिसिपालिटी हा ती विलेज केल्ली. I'm reminding him, taking him back, the regional plan अजून देऊन केला. रिजनल प्लॅन जाला ना ही नाटकां चल्ल्या पीडीए करपाची आनी रिजनल प्लॅन सायडीक दोन ही कन्वर्शन करपाची आनी तो शेत सांबाळपण म्हणटा. हांवें बाबूश मनशाचा एक दीस सांगलें, तूं सगळ्या बिल्डिंग घाल आनी बिल्डिंगा वयल्या शेत रोय म्हूण आनी आपण अजून देखून ग्रीन दवरल म्हूण तें करूं पडटलें तेका. कित्याक बाबूश मनशारात इज गोइंग टू बी द पीडीए, तो मातशें नांव काडपा भिता. He is going to be the chairman. No, let me reply. Let me reply. You continue. Let me finish. Municipality to village जो तुम्ही म्हणता ते ताळगांवच्या लोकांक जाय आशिल्ले आणि आमच्या सीएमान ते केले. त्यांना मनोहर भाईच ना आय एम टेलिंग यू. आणि गोवा फॉरवर्ड जातो ते काडटा आनी पीडीए करता ते म्हाका दिसता ही हॅज टू मेक दॅट नाल इंटू श्रीफळ इंटू कमळ. As simple as that. ओके ना प्रश्न एक गजाल आणि एक जो सिरियस इश्यू काढला तो म्हळ्यार जर तुम्ही पीडीए एक्सपांड करतात, वाय आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. रिजनल प्लॅनाच्या जीबीएच्या एज्युकेशना भितर यू आर ऑन द फोरफ्रंट, तुम्ही एक्टिव्हली पार्टिसिपेट जाल्ले तेन्ना बाबूश मनसरातच मंत्री आशिल्लो. आज जेन्ना ही परिस्थिती येता पॉलिटिकली दॅट बिकॉज ऑफ वेरियस फॅक्टर्स, पॉलिटिकल फॅक्टर्स, आनी तो म्हणटा की तुम्ही पीडीए एक्सपांड करपा पळयतात, चड पंचायत एरियाज भितर घेवपा पळयतात आनी बायफर्केट करपा पळयतात. डू यू रियली थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा? रिजनल प्लॅन See, planning point of view, the earlier governments have created these bodies like PDAs and PDAs na thai tuka regional plan lagta. The rest of the PDAs are managing in city areas where the development has to be monitored.
I think it is done in the interest of the city. bifurcation One now. minute. एक मिनिट योग्य डेव्हलपमेंट जावची पण. Now the whole issue of even Sanjay Dhawlikar has raised that see in a growing city you are bound to have some fields goes. ना लोकांची गरज कशी पुरवप तुवें? म्हणजे लोकांनी रस्त्यार रावप. No, the argument is One minute. Yeah. We were 4 brothers staying in one house at one time. Now we have 4 different dwellings. Equally the case may be of yours. प्रत्येका वेगळी घर जाय. No, with the same argument. With the same argument, 50 years down the line, entire Goa will be covered by PDA. No, there will be no regional plan. That's why you have to create exactly, Baba, what is going to be what. हे सारखे तयार करपाक But without regional plan, just bifurcating and expanding PDS, does it make sense? We are talking about regional plan. We have never said that की the regional plan आम्ही करना म्हण. Regional plan करपा खातीर ताजे पयले जी बॉडी जाग्यार पडपा जाय, जे डिपार्टमेंट जाग्यार पडपा जाय, तेच पडपा टाइम लागलो. We agree with this. The moment डिपार्टमेंट जाग्यार पडले आम्ही चालीला येतात. हांव तोच पॉयंट उलयतालो. प्रशांत जे म्हणटा न्हय बरोबर, एकाचे 4 भाव जाले, 4 घरां जाता, बरोबर आसा. पण तुम्ही घरां तुमची शेतां बंद करून तुम्ही घरां बांदतले. आज ते दिसता न्हय आमकां हांगा जाता आसतना की बाकी खंय तरी जागो आसा न्हय ती शेतां तुम्ही पहिली रोया. ती शेतां रोवपाक खंयच कोणें प्रोत्साहन दिल्लें ना. दत्तप्रसाद सांगतालो म्हाका फाटल्या कांय वर्सांनी जे चल्लां ते शेतां बंद वडोवपाक प्रोत्साहन दिलां आनी मागीर थंय कन्स्ट्रक्शनां येवप आनी आतां विथ दॅट बॅकग्रावंड ती PDA येवप. सो ह्या सगळ्या ही कसली डेव्हलपमेंट किंवा हे कोणाचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करप आणि मागीर इट इज पॉलिटिकल. सिटी लागीं तुका जेन्ना तुका तयार करची पडटा तेन्ना थोडो मार बसतलो. दॅट एव्हरीवेअर यू गो इन ईच अँड एव्हरी सिटी. यू गो टू म्हापसा, यू गो टू पोंडा, यू गो टू पणजी, यू गो टू मारगांव, एव्हरीवेअर नियर बाय एरियाज मातशे एक सेटबॅक बसताच बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू बाय अ हाऊस फार अवे फ्रॉम द सिटी. सो दॅट्स वाय एक मिनिट. That's why you plan right away how far we are going to go. That's why the concept of go up, don't go down. आडवो वतनाका उबो चल. And you feel, let me ask you this directly. You feel Babush Monsarat is very ideal person to do this planning? No. I never said that. You are putting words No, in I'm my asking. mouth. I'm asking you. I am telling you if the government feels Right. that they want to create another PDA to plan. They are very much, Right. supposed to do it. And if they feel that a particular person is person who can run that PDA, there is absolutely no problem. Okay. I'll take you 6 months before. 3 PDAs were formed, 2 PDAs. 2 PDAs formed ODP plans. तेंगे जेन्युनिटी दाखय म्हाका. कितले जेन्युइन आहाय ते ह्या विशयाचेर गोंयकारपणाचेर आनी फील्ड समाजचें. धवलेकर बाबान म्हणटे भाशेन कॉन्क्रिटायझेशन बंद करपाचें. लेट देम शो मी इन दॅट प्रिवियस 3 मारगांव ODP केली, म्हापसा ODP केली आनी म्हापसा ODPन शेतां हायतीन बिल्डींग घालपाक केली 300 FARची. डाऊनटाउन कंट्री प्लॅनिंग स्कीम म्हणटी फोटिंगपणाची स्कीम शेतां हायतीन घालपाक केली. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बंद करूंक पडटा आतां. तो पोर्टफोलियो काडच पडटलो आनी तेणी तो मागसो तें दिवच पडटलो दुसरो पोर्टफोलियो बिल्डिंग्साचो. आय टेल यू वाय बिकॉज सी दिस इज वॉट इज हॅपनिंग. when there is no genuinity, how can you trust these people that they are going to do something good in future? You tell me. म्हापसा ODP केली, तुगे पणजे ODP केली, तुगे कलंगूट ODP केली, ताका दाखय न्ही एक आपण एक सारखे विथ इंटरेस्ट गोंयकारां पासत आनी ना प्लॅनिंग जाला हेच्या मुखार आनी कांय येच ना मू. लेट हिम शो कम ऑन. जेन्ना ताळगांवची मेन वाट लागिल्ली तेन्ना ताजोच सरकार आशिल्लो. ताज्याच चीफ मिनिस्टरान ताजेर सायन मारिल्ली. आमचो सरकार लेट मी स्पीक नाव. ओके 2006 जेन्ना पळय हें सगळें जाल्लें 2007 आनी 2006 ताजो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. ताणें सायन मारल्या. तांचो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो. ताणें सगळी सायन मारल्या. ताणें कन्वर्ट केला. 2012 ते 2017 म्हजो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आमचो NGPDAचो चेअरमॅन आशिल्लो. आय वेंट अगेन्स्ट माय गव्हर्नमेंट. माय चीफ मिनिस्टर फेल्ट दॅट वॉट आय वॉज पॉइंटिंग आउट इट हॅड जेन्युनिटी. आम्ही कन्वर्ट करून दिवंक ना. ऐकून घे. I am not doubting you. My question is very simple. Let me make my point. My question is very simple. Where is the plan? There is no regional plan. Suvarsari तुमची सरकार. You have failed to come out with a regional plan. You have failed to come out with the ODPs. पणजेची ODP is in the court. सेम परिस्थिती आहे. मडगावची ताणी विड्रॉ केली. वेर इज द प्लॅनिंग? फाटल्या 30 वर्सां वेर इज द प्लॅनिंग? फाटल्या 30 वर्सां सगळ्या रिजनल प्लॅनाची हांच्यानी इतकी वाट लावन उडयल्या की तो ओव्हरनायट करेक्ट जावचे ना. आणि 6 वर्सां जाली आणि म्हाका दिसता विजय बाबू इज वर्किंग हार्ड ऑन इट अँड आय थिंक वी शुड गिव्ह हिम टाइम. ओके. माय सेकंड इश्यू इज ह्या प्रेशराच्या हातूंत भितरलो तो सरकारी जॉब्सांचो. ताचेर
लक्ष्मीकांत पार्सेकारूय उलयले, दयानंद मांद्रेकारूय उलयले आनी तांगे बीजेपीच्या ऑफिसां भितर सगळे सिनियरांची मिटींगय जाली. अँड देन इट वॉज सुदीन ढवळीकर हू काउंटर्ड लक्ष्मीकांत पार्सेकर. जॉब्स जेन्ना जॉब इट सेल्फ इज अ कंटेन्शियस इशू. सो आमची टायमार दिल्ली जॉब आनी तुमची टायमार दिल्ली जॉब अशी सध्या विचित्र एक परिस्थिती जाल्या. हे जे जॉब कॅन्सल करपाचे प्रकरण आसा आनी परत तांची मिनिस्टरान तर सामको स्टँड घेतला की आमी करतले बिकॉज आमी ताची बांदील ना म्हणून. तुमी कशें पळयता ह्या जॉब्सांच्या विशया कडेन? नाही, काही दिसा पयलीं फाटल्या आठवड्यान हांवें अग्रलेख बरयल्लो गोवन वार्तान की जॉब्सांचेर मिनिस्टर उलोवपी कोण, कशें उलयता ते. जॉब्स म्हणजे कितें वांटून घेतल्या. गोवा फॉरवर्डाक 3 मिनिस्ट्री आनी 200 जॉब, MGPक 2 मिनिस्ट्री आनी 500 जॉब आनी उरलेले जॉब 700 जॉब बीजेपीक, अशें कितें कॉम्प्रोमायज बी जाल्ले आसा काय कितें कॉमन मिनिमम प्रोग्रामा भितर बी आसा काय कितें. इट लुक्स लायक दॅट की प्रत्येक मिनिस्टर म्हणजे तो म्हणटा ते पयलीं केल्ले न्हय ते कॅन्सल. आता सुदिनान कितें केला उलयला ती येता तेचे कडेन, पूण त्या पयलीं आतां प्रत्येक नवो मिनिस्टर म्हणटा पयलींचे कॅन्सल, नलिफाय, नवीन करुया, कित्याक आपले मनीस घालपा खातीर. सो इट इज मार्केट कशें तें बाजार घातला जॉब्सांचो आनी ताचो ऑक्शन जातलो आतां सुरू जातलो की ती तयारी दिसता काय कितें. आतां सुदीन जे उलयला ते पळयत जाल्यार दत्तप्रसाद वदळ म्हणटालो पळय फॅमिली, ती खरीच फॅमिली जावपाक लागल्या आनी फॅमिली 8 म्हयन्या पयलीं नाशिल्ली, जे शेजारी आशिल्ले ते फॅमिली भितर पावल्या आनी फॅमिली भितरले बाबडे कोलशाक पडल्यात थंय आतां, ते शेजारी जावपाक पावल्यात आनी ते शेजारी जावपाक पावले आनी ते खंय तरी विरोध तांकां काय मेळना किंवा जे आशिल्ले ते गेले सगळे म्हणून ते आतां उलोवपाक लागल्या. एक खूब विचित्र परिस्थिती ह्या सरकारान जाल्या की तातूंत बीजेपी ओल्ड जे सो कॉल्ड लॉयल किंवा पयलीं तुम्ही म्हणटा की हो जो बेसिक हेजो एक फॉर्म्युला तयार जाला सरकार स्थापनेचो, तातूंतल्यान ओल्ड गार्ड ऑफ बीजेपी वर्सेस द प्रेझेंट रुलिंग गार्ड ऑफ बीजेपी हांचे मदीं एक संघर्ष तयार जावपाक लागला. एक्चुअली बीजेपी कारण प्रेझेंट गार्ड ऑफ बीजेपी ऑल्सो इज नॉट सॅटिस्फायड, डिसग्रंटल्ड, कारण तांकां फक्त बाबडे ते आमदार जावनूच बसल्या, मंत्री जाल्यार ते बीजेपीचे नाच. सो ते सगळे दीज न्यू पीपल जांकां काय मेळुना आनी पयलींचे ओल्ड गार्ड्स ऑफ बीजेपी आर एक्चुअली डिसग्रंटल्ड. तो संघर्ष तयार जावपाक लागला जालाच तो आतां आनी ताका तोंड फोडला पार्सेकरान. त्यानंतर मागीर मांद्रेकार आतां बाकीचे उलोवना कारण हांच्यानी रोखडेच ते पॅचअप सुरू केले. ती पार्टीची ऑर्गनायझेशन अशी आसा. पण हे पॅचअप चड काळ उरपाक शकता, इतली खतखत उरली जाल्यार? हय, उरपाक शकता अशें दिसता म्हाका. कित्या खातीर तर आत्तां सध्या पार्टी सरकार हेंची पोझिशन पळयत जाल्यार इतके स्ट्रॉंग आसा आनी हांचे कडेन 16 आमदार आसून काल ती हे घेतली कितें ते डिमॉनिटायझेशनाचेर, ते 16तले 6 आमदार सुद्दां थंय पावना आनी 100 लोक जमोवपा खातीर तांची तांकां कापासतात जायना तांची. हे पळयत जाल्यार तांकां ओगी बसचें पडटलें. आस तशी दीस काडया. ही परिस्थिती आसा. यू एग्री जॉब्सांच्या विशयांचेर? जॉब्स हो तुमच्या पॉलिटिकल पार्टी खातीर तुमी ती पंचखात्याक येवन वांटपा बसतात, एकमेकां मदीं पयलीं वांटून घेतात आनी काल नवीन फॉर्म्युला काडला की एक सेंट्रल कमिटी आसतली, सीएम ताचो चेअरमॅन, and that committee will decide खरेच जॉबांची गरज आसा काय ना. ती जॉब्स पडे हाय ते मोस्ट ऑफ द जॉब्स गो टू द हायेस्ट बिडर, सो इट्स ओके. even in your government. No, see, my government don't absolve your own government. One second, I'm not absolving. In my government we were thrown out because the BJP made an allegation on us that we used to do that. Now I'm not making an allegation. Now I feel that I don't have to say it. It is self-explanatory because it is simple. जॉब्स पयली तो प्रिवियस गव्हर्नमेंट पळय आहा, प्रिवियस मिनिस्टर आहा, तो म्हणटा हे नाका, हे जाय, तेणे केल्ले म्हणटे हो म्हण नाका. इट्स व्हेरी क्लियर की हेगे पयशे पावले म्हणून तो म्हणटा हेगे नाका. तो म्हणटा कितें आपण पयशे गेलो आय ते वसुली जावपा जाय नाल्यार ते आपल्या घरा घेतले. इट्स व्हेरी सिंपल. So I am just endorsing. I am not saying anything. I am just endorsing. As far as jobs are concerned. It's such a sad situation की जॉब्स दिवप हाजेर इतली राजकारण जाता की फाटले मंत्र्यान दिल्ले जॉब्स आनी आतांच्या मंत्र्याचे जॉब्स आमी कॅन्सल करतात, कॅन्सल करनात, कितें बाजार मांडून दवरिल्ल्या भशेन. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जेन्ना एखादो मनीस इलेक्शना उबो रावता तेन्ना तो काय कमिटमेंट करता आपल्या वोटरांक. तो सांगता की आपल्या हातू भितर जेन्ना जॉब तयार जातले तेन्ना आय विल कन्सिडर माय वोटर्स म्हणतो. ऑल सेड एंड डन आमी राजकारण म्हणटे सारकें अशें आतां यू हॅव टू एडमीट. इवन संजय वील एग्री दॅट की कांय गजाल्यो तूं कमीट करता लोकांक. सो व्हेन आय बिकम अ मिनिस्टर इट इज माय ड्युटी दॅट की आमच्या वोटरांक हांव मातसो तरी सॅटिस्फाय करपाक शकू. दॅट्स वाय मे बी देर इज अ इशू रेज बाय सम पीपल दॅट की वॉट एवर जॉब्स आतां जॉब्स दिली म्हळ्यार कितें ते अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आर गिवन. Appointment orders were given. If appointment order is given, nobody can stop it. And if you stop it, the court will reprimand you. In the past, the court has prevented.
जॉब दिल्या म्हणटा मागीर रेजिनाल्ड when the cancellation came, the Supreme Court intervened and said that you जॉब just cannot cancel. जॉब दिल्या म्हणटा ते मागीर रेजिनाल्ड Job सांगता दिवं ना न्ही कोणाक. My knowledge. प्रोसिजर कंप्लीट ज्यांची झाल्या ते उरतले ना ते गेले ते गेले मागीर ज्यांचे गेले हाजी फाटली कारण कितें आय एम अगेन कमिंग ऑन दॅट आय एम अगेन कमिंग ऑन दॅट गेले हाजी फाटली कारण कितें कारण जशें पीडीए बायफर्केशनाचे आमी उलयताले वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट आतां आमी गेली म्हणटात हो एक मदलो मार्ग काडटात काय ताजे फाटल्यान खरेंच कितें तरी मेरीट आसा दॅट इज माय पॉयंट गेली जेन्ना म्हणटात इज इट अ मेरीट बेस्ड डिसिजन असा कांय वर्तमानपत्रांनी हय 1000 जॉब कॅन्सल केले 1200 जॉब कॅन्सल केले अश्यो बातमी हाडल्यो तातूंत कांय तत्व नाशिल्लें म्हाका दिसता फक्त फायर फायटर कितें 199 जे कितें पळय पोस्ट आशिल्ले आय थिंक दे आर पुट ऑन होल्ड बिकॉज देर आर सम इरेग्युलरिटीज इन दॅट नो देर मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट पयलींचे जे प्रोसिजर जाल्ले नाशिल्ले आमी ते स्क्रॅप करतात म्हणून गोवा फॉरवर्ड मिनिस्टर विनोद पालेकर इज व्हेरी क्लियर की आपल्याला डिपार्टमेंटातले जे जॉब्स आसात जांचो प्रोसिजर कंप्लीट जालना वी आर गोइंग टू करेक्ट वी आर अगेन No procedure is not नो complete. वी आर अगेन गोइंग फॉर द फ्रेश अपॉइंटमेंट Of course, absolutely. प्रोसिजर कॅन कंटिन्यू या पळय एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न जशें हांवें म्हणलें फायर फायटराचो जो विशय आसा तातूंत देर आर लॉट ऑफ रेग्युलरिटीज ज्यो कितें माय फायनल क्वेश्चन टू इज व्हेरी सिंपल आता ह्या गजालीक लागून बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स म्हणया एक बीजेपीतलो जो एक कोर बीजेपीचो कार्यकर्तो आसा तो किंवा तुमचे कोर लिडर आसात ते आणि जे आज सत्तेर आसात तातले खूब जाण तशे ट्रेडिशनल बीजेपी वाले न्ही म्हणजे मंत्री सुद्धा जाल्यात हांची मदीं एक संघर्ष तयार जावपाक शकता कारण एक बीजेपीचो प्रामाणीक कार्यकर्तो जो आसा ही फील्स एलियनेटेड टुडे सी नॉट रियली कित्याक जशें हांवें स्टार्टिंगूच म्हणलें वी आर वन फॅमिली सगळेंच आज आमकां जाय तशें जावचें ना म्हाका जाय तशें सगळेंच जाता अशें ना बट जी आज आमकां लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली आसा वी हॅव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हॅव टू अकॉर्डिंगली एक्ट द वे पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट इट टू टाइम सोंपला पयर फाटी भाषा सुरक्षा मंचा वेळाचेर म्हणटाले सगळे बीजेपीचो कार्यकर्तो सगळो एलिनेट जावन थंय गेलो म्हणून आणि एक्चुअली पिक्चर जेन्ना आले तेन्ना कळ्ली तुका कोण एलिनेट जाल्ला म्हणून जॉब्सांचेर टाइम इज ओवर डोंट यू फील डिझर्विंग पीपल शुड गेट जॉब्स करेक्ट सेकंड इन्शुरन्स दिन प्रोसिजर कोण तेंगे वोट घेवप आणि मागीर तेंचे मारप दिस इज सेकंड अँड थर्ड कंटिन्युएशन प्रोसेस तो कोण तेगे मिनिस्टर कोण रे सांगपाक हो प्रोसिजर रॉंग म्हणून बरें हांव इतलें आता म्हाका दिसता एक गजाल हांगा सगळ्यांनी मान्य केला जेन्ना कोलिशन गव्हर्नमेंट आसता तेन्ना ओडाताण जाता आणि त्या ओडाताणी भितर सरकार चलोवचें पडटा म्हाका दिसता एक जर्नलिस्ट म्हूण गोंयकार म्हूण आमची इतलीच मागणी आसा की ओडाताण करून तुमी जें कितें करतात तें एटलिस्ट गोंयच्या हिताचें आसचें तातूंतल्यान घट्टण जावची न्ही टू सॅटिस्फाय इंडिव्हिज्युअल कमिटमेंट्स आणि इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट इतलीच बेजीक मागणी आम्ही सगळे जाण तुमचे कडच्यान दवरतात तितलीच तुम्ही तकल्याक दवरतले वातान थांबता I think in this particular situation, Honorable Chief Minister is the only person to take Goa forward. म्हाका दिसता दिस इज द टोन ऑफ द गव्हर्नमेंट तो लोकांक कितलो पचता लोकांक कितलो पचता ते पळोवचें पण गोंयच्या हिताच्या आड काय करनाका इतलेंच मागता आनी थांबता आयला इतली बरे तरेन मत माळी थँक्स अ लॉट पवित्र नमस्कार.